केंद्र सरकारच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट लावार्थ्यांनी विकल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयल्या। आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो। आदली प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा गरिबी उणी करपा खातीर 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केल्लो। हातूंत वस्तूंचे दर उणे करप, ल्हान शेतकार आनी कामगारांक रीण वसुलीचेर आळाबंद हाडपा खातीर कायदे करप, सरकारी खर्च उणो करप, गांव पातळेचेर लोकांक रिणापासून मुक्त करप, गरिबांक घरा खातीर प्लॉट दिवप आदी प्रश्नांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या कितल्या नागरिकांक प्लॉट मेळ्ळे, प्लॉट मेळिल्ल्या कितल्या जाणांनी ते विकले अशे प्रश्न आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केल्लो। ताका जाप दितना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की 20 कलमी कार्यावळी खाला 4465 जाणांनी जमनीच्या प्लॉटा खातीर अर्ज केल्ले, पूण 5170 जाणांक प्लॉट दिले। तातूंतल्या 1381 जाणांनी हे प्लॉट विकिल्ल्याचे मंत्री मोन्सेरातान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला। 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत आयिल्ले अर्ज आनी मेळिल्ले प्लॉट तिसवाडींतल्यान 700 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 368 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। बार्देस मालांतल्यान 1922 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 1174 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा। सत्तरी मालांतल्यान 647 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 620 पेडणे मालांतल्यान 344 जाणांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 255 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। दिवचल मालांतल्यान 409 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 377 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। मुरगांव मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 20 जाणांक प्लॉट मेळिल्ले। फोंड्या मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 474 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। साश्टी मालांतल्यान 422 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, पूण 501 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। काणकोण मालांतल्यान 21 अर्ज आयिल्ले, 275 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। सांगे मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 348 जाणांक प्लॉट मेळ्ळे। केपें मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 333 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा। तशेंच धारबांदोडा मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 425 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।